postpone star LQ 3C. Yes. Speaker sir, as per the portal. Speaker sir, this issue. एक मिनिट एक निवेदन करता हूँ की क्वेश्चन आम्ही आन्सर करता तुमकां आन्सर दिल्लें आसता बऱ्याच वेळाचेर म्हणजे तुम्ही म्हणून न्ही बाकीचे सब क्वेश्चन विचारता ते भाशण करता प्रत्यक्षाक भाशण तुवेंच म्हणून न्ही हांव तुका एकट्याकच न्ही बाकीच्या सगळ्यांक सांगता की भाशण करता की आपल्या अचूक जो प्रश्न आसा तोच विचारतो. येस स्पीकर सर, हो इश्यू PWDच्या रिक्रुटमेंट स्कॅमाचो 27 ऑगस्ट 2021 PWDन 368 JE आणि TA पोस्ट इन डिफरंट वर्टिकल्स एडवर्टायज केले. 11 डिसेंबर 2021 थोडे एप्लिकंट्स आमकां म्हज्या पक्षाक एप्रोच जाले आनी आमी आझाद मैदानाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी थंय आमी त्या लोकांनी अशें म्हणलें की हें कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणून. स्पीकर सर, त्याच सांजवेळा बाबूश मोन्सेरात जो आज मंत्री आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो की गोवा फॉरवर्डान एक्सपोज काडिल्लो सारको आहा आनी एक पोस्टाक 25 ते 30 लाख रुपया मागतात आनी हे 70 कोटीचे स्कॅम म्हणून. त्याच सांजवेळा स्पीकर सर, सुदीन ढवळीकार जो तुमचे बरोबर आहा ताणें एक CBI प्रोब हातून जावचो म्हणून डिमांड केलो आनी 18 डिसेंबराक सरकारान अनावन्स केलें की रिक्रुटमेंट इज केप्ट ऑन होल्ड पेंडींग अ विजिलन्स प्रोब. स्पीकर सर, इन द मीन टायम 27 TA म्हळ्यार टेक्निकल असिस्टंट जे गेले 8 ते 9 वर्सां काम करताले तांचे ज्यांनी थोड्यांनी 10 वर्सां पासून क्रॉस केल्ली हांचो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड करताले एन्युअली. 12 नोव्हेंबर 2021 सरकारान हो एक्सटेंड केलो टील 31 जानेवारी 2022. आतां हे 10 वर्सां जाले म्हूण तांकां एब्जॉर्व करूंक जातालें पूण तें केलें ना आनीक हांचो कॉन्ट्रॅक्ट फक्त 21 जानेवारी 2022 मेरेन तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो. आतां हांवें एक क्वेश्चन विचारलेलो स्पीकर सर की रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून, हे लोकांनी रिप्रेझेंटेशनां दिल्या काय म्हणून. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिल्लें आहा की रिप्रेझेंटेशनां कांय दिवंक नात म्हणून. स्पीकर सर, आनी हायकोर्टा प्रमाणे हांवें हायकोर्टाचें विचारूंकूच नाशिल्लें, प्रश्न सारको सिंपल आहा, तुमकां रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून. इफ म्हजे कडेन रिप्रेझेंटेशनां आसात विथ रिसिव्ड कॉपी, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस देम ऑन द टेबल ऑफ द हावस. घे. हॅलो. सो स्पीकर सर, आतां इशू असो आहा की रिप्रेझेंटेशन मेळून मंत्री म्हणटा मेळूंक ना. एक रिप्रेझेंटेशन मंत्र्याक 10 जुलय 2019 दिलें, एक रिप्रेझेंटेशन 13 मे 2022 मुख्यमंत्र्याक दिलें आनी PWD मंत्र्याक दिलें. आतां गव्हर्मेंटा कडेन ही रिप्रेझेंटेशनां ना जाल्यार हुंदरान खाली काय म्हणून, कित्याक हांवें आतां दिल्लीं आहा, कित्याक ना म्हणून ताणें उत्तर दिल्लें आहा. स्पीकर सर, ताजे मागीर गव्हर्मेंटान एक 3 मेंबर कमिटी अपॉयंट केली IAS ऑफिसरांची. ह्या कमिटीन अशें रिपोर्ट सबमीट केलो जून 2022 की डिस्क्रिपन्सीज हॅव बीन फावंड, मार्क्स आर वेरिंग म्हळ्यार नॉट टेलिंग, सिग्नेचर्स आर नॉट मॅचिंग आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटान रिकमेंड केलें सरकाराक की एक एप्रोप्रिएट एजन्सी कडच्यान हाजी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. सगळे एकाच प्रोब विचारना एक स्पीकर सर, हांव मातसो बॅकग्रावंड दिता. हो इम्पॉर्टंट इशू, हो सरकारानूच प्रोब हाजेर डिक्लेअर केल्लो आहा. सो इन्व्हेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्युरो कडच्यान जावचें आनी हो एंटायर प्रोसेस ॲप इनिशियो म्हळ्यार कितें फ्रॉम द बिगिनींग कॅन्सल करचो आनी प्रोसेस द नोवो म्हळ्यार ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करचो म्हणून मुखेलमंत्र्यान हें एग्री जालें ना, एग्री केलें ना. डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सान रिकमेंड केलें की सगळो प्रोसेस परतो करचो आनी इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक कॉलेजी कडेन दिवं नाकात म्हणून, कित्याक थंय घोळ जाता म्हणून. हायकोर्टान सरकारान सांगलें की सगळो प्रोसेस आमी स्क्रॅप करतले म्हणून. आतां मुखेलमंत्र्यान ACBचें इन्व्हेस्टिगेशन एलाव केलें ना, ताणें फक्त म्हणलें की आसा तेंच आमी फुडलें करुया म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार हें आन्सर जें दिलां हें फॉल्स आहा. म्हगेलो पॉयंटेड फर्स्ट क्वेश्चन आहा की डज द गव्हर्मेंट एडमीट टू अ स्कॅम ऑर नॉट. मंत्री. स्पीकर सर, 6 मिनटां तेणें म्हाका विचारलें स्पीकर सर, हांव
आन्सर करता. पयलो प्रश्नाचो जो भाग आसा ताजो उतराचो, जो नेम्स ऑफ TAIT स्टाफ आनी तेणें एलिगेशन केलें की हायकोर्टान जे डिसिजन जालें तेणी एप्लाय करपाक जाय, म्हणजे आस्क फॉर एन अदर थिंग फॉर रिन्यू, तेणें कोणें करूं ना आनी तेणें टेबल ऑफ द हावस दोन एप्लिकेशन दिले. दीस वेर प्रायर टू द हायकोर्ट डिसिजन, स्पीकर सर, 10/7/2019 and 13/5/2022. At that time, the government had decided there was no policy for regularizing contract staff. आणि ही एप्लिकेशनां जी दिल्ली, इट वॉज प्रायर टू द हायकोर्ट ऑर्डर. आफ्टर द हायकोर्ट ऑर्डर तेणी कोणा एकट्यानूय एप्लिकेशन दिवं ना. दुसरो प्रश्न तेणें विचारला, दुसरो न्ही, एकूच माझो क्वेश्चन, स्कॅम, डू यू एग्री टू अ स्कॅम ऑर 6 नॉट? मिनटां सर, हांव म्हणजे 21 मिनटां टेकून जावना, 37 जाली. 6 मिनटां ताणें कितें तरी भाशण केलें, म्हाका म्हाजे 1 मिनटान जावना सर, हांव करता. सो हो प्रश्न जालो एक ITचो. दुसरो प्रश्न आशिल्लो तेजो, म्हणजे तेणें डिस्कशना, म्हणजे म्हाजे कडेन प्रश्ना भितर खुबशे प्रश्न विचारले आनी एकूच प्रश्न म्हणटा. तितूंत भितर तेणें सांगलें की रिक्रुटमेंट केल्ले, म्हणजे एडवर्टायजमेंट केल्लो स्पीकर सर, आनी तेजे डिटेल हांवें क्वेश्चनान आन्सरांक दिल्लें आसा. आनी तेन्ना जेणें सांगलें की कोण तरी आमचे ऑनरेबल कलिग्स जे तेन्ना आशिल्ले तेणी बोवाड केलो आनी कितें केलें, सो तेन्ना गोवोरमेंटान डिसायड केलें टू कीप ऑन होल्ड आनी डायरेक्टेड, विजिलन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टेड द PWD टू कीप द एंटायर थिंग इन होल्ड. अकॉर्डिंगली एवरीथिंग वेंट ऑन होल्ड. आनी सबसिक्वेंटली तेंची इन्क्वायरी जी आशिल्ली 3 मेंबराची कमिटी ती चालू आसा, ती विजिलन्स डिपार्टमेंट करता स्पीकर सर. पूण आमकां PWD जो प्रश्न आसा की आतां कितले स्टाफ जाय, सगळे आमचे ऑलमोस्ट 450 लोक आतां PWD ना, इंजिनियर सेक्शनाचे, आनी इट बिकमिंग डिफिकल्ट. आज आमी प्रमोशन केल्या, लोकांक अजुनूय होल्ड करता ते दुसरे चार्ज, बिकॉज देर इज नो पर्सन टू टेक द वर्क. सो हेजे खातीर आमी विजिलन्स कडेन मागले की वील रिएक्झामीन म्हणजे ते जे भुरगे आशिल्ले तांकां परतून घेवपाक. आनी विजिलन्सान आमकां दिल्लें आसा, उत्तरूय आमी प्रश्नाचें दिलां की ऑल दोज पीपल वी वील आस्क देम टू मेक अ रिएक्झाम. स्पीकर सर, वॉट इज पार्ट ऑफ दॅट विजिलन्स इज नॉट पार्ट ऑफ PWD. वॉट एवर इज देर जे आसा ते आमी फॅक्ट हाडलेले हावजान आसा. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. स्पीकर सर, मंत्र्यान आन्सर बरें दिलें. म्हजो प्रश्न सादो आशिल्लो, डू यू एडमीट टू अ स्कॅम ऑर नॉट? आन्सर. स्पीकर सर, प्रश्न जो आशिल्लो जशें सांगला न्ही, आमकां विजिलन्स डिपार्टमेंटांतल्यान PWDक एक लेटर येयलें की फायल्यो ज्यो आसा त्यो दी आनी तो प्रोसेस जो आसा तो होल्ड ऑन कर. तेन्ना पासून तो होल्ड ऑन केल्लो आसा स्पीकर सर. सबसिक्वेंटली आतां हो गव्हर्मेंट जातरी आमकां जे भुरगे जाय, JEE TA जाय, आमचे कडेन ना स्पीकर सर. म्हणून आमी विजिलन्स कडेन मागलें की हो तुमी इन्क्वायरी करीत रावा. आमकां हे भुरगे जेणे एप्लाय जे करपाचे आसले तेजे आमकां परतून एग्जाम करपाक परमिशन दिवचें. ते भशेन विजिलन्सान परमिशन दिलां आनी तो डिसिजन आमी आतां घेतलो. सर, कोंकणी तुमकांय कळटा, कोंकणी म्हाकाय कळटा. म्हणजे सादे क्वेश्चन, इफ गव्हर्मेंट एग्रीज टू अ स्कॅम, येस ऑर नो? Speaker ना, एकूच मिनिट. ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशन, 1 मिनिट. जस्ट टेल मी येस ऑर नो. माननीय मंत्रीन ते उत्तर दिले. एक ताजें आन्सर मेळूं दी. स्पीकर सर, Is there a scam or no? स्पीकर सर, एप्रिहेन्शन जे केल्ले आसा कलिगांनी म्हज्या, तेजे पयलीं केल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवन ज्यो फायल्यो अजुनूय त्यो वयल्ल्यो त्यो फायलीचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें. तितून स्कॅम आसा ते ना, ते when the report comes we will tell honorable, I will give the entire report. So you don't know. So you don't know. सांगता. बरें आहा स्पीकर सर, आमकां समजलें. कोंकणी कळ्ळी आमकां तुजी. Whether it is a scam and what his intentions of scam म्हाका खबर ना. इंटेन्शन ऑफ स्कॅम. बरें उलयता बरें बसून घ्या मातशें. स्पीकर सर, आन्सर करता न्ही. मला तो आन्सर करना म्हणटा स्पीकर. हांव संदी दिता न्ही. विचार न्ही. स्पीकर सर, तेणें सांगलें आय विल टेल हिम when the entire inquiry of vigilance is done, I will leave it on the table of the house and let him see for himself. I have no problem. Speaker, There's sir. nothing to hide, Speaker sir. स्पीकर सर, मंत्र्यान गुणावून सांगलें. आतां हांवें थंय पयलीं हिस्ट्री जी दिली, येदें व्हडलें भाशण दिलें म्हणटा पळय, तातूंत हिस्ट्री सांगली. हिस्ट्री कितें आशिल्ली की एक 3 मेंबर IAS ऑफिसरांची कमिटी केल्ली चीफ मिनिस्टरान. तोच चीफ मिनिस्टर आसा, तेन्नाय आशिल्लो, आतांय आहा. आनी विजिलन्स डायरेक्टरान एक रिपोर्ट केलो. तो म्हणटा ही इज गॉट नथिंग टू हायड, आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. प्लीज प्लेस बोथ ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, प्लीज प्लेस बोथ. बरें घुस्पयता. हांव एकूच क्लॅरिफाय दिता. क्लॅरिफाय कशें दिता? हांवें कितें सांगलां स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. उलयता मरे. विजिलन्स डिपार्टमेंटाचे जे इन्क्वायरी आसा ती सगळी काबार जातरी
हांव टेबल ऑफ द हावस प्लेस करता म्हज्या भाशणान क्लियर सांगला इंग्लिशान जाल्यार इंग्लिशान सांगता सो ज्यो गोष्टी आसा आय हॅव नथींग टू हायड म्हणून सांगला स्पीकर सर आय वील ब्रिंग इट अँड प्लेस इट रॉट राव आतांच कर म्हणटा म्हाजे कडेन ना स्पीकर सर आय वील हॅव टू आस्क अँड प्लेस इट फुडें आसा तिसरो पॉयंट तिसरी सप्लिमेंटरी फास्ट करता ताणें म्हणला की तो रिपोर्ट तो टेबल ऑफ द हावस दवरूंक सोदना रिपोर्टान कितें आसा तें हांवें सांगलें डायरेक्टर विजिलन्सान कितें सांगलां आनी चीफ मिनिस्टरान कितें एग्री केलां तें सांगलें आतां म्हजे पॉयंट इतलोच आहा सरकार सगळें कोल्ड स्टोरेजीन दवरूंक सोदता आनी प्रोसेस चालू दवरूंक सोदता आतां स्कॅम एग्री जावन मुखेलमंत्र्यान ही कॅप्ट थिंग ऑन होल्ड मुखेलमंत्र्याचें स्वागत करता हांव पयलेंचदां की एटलिस्ट ही कॅप्ट इट ऑन होल्ड पूण आतां तें दुकान परतें उगडें करूं नाका आतां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जे मनीस इनवॉल्ड आशिल्ले ज्यांनी लोकांचो फ्युचर काबार केलो हजारांनी लोकांनी एप्लाय केले तांचेर एक्शन तूं कितें घेता सांग मरे आमकां इट इज अ स्कॅम दॅट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन वीच यू आर नॉट आन्सरींग येस ऑर नो स्पीकर सर आय हॅव ऑलरेडी आतां कोंकणी झाल्या तर इंग्लिशान सांगता आय टेल इन इंग्लीश आय एम ऑन द फीट अँड आय एम एक्सप्लेनिंग जे गोष्टी आसा वॉट इज देअर दॅट Honorable CM then, because of various allegations, directed the vigilance to take the files from PWD, what was there. It was given to PWD. Inquiry is on. As and when the inquiry is totally complete, I will request PWD to take it from them and place it on the table of the house. Right now it is on. In the meantime, we have returned to the vigilance because we are facing acute shortage. Even his constituency, we have to make a lot of works are there, which he is writing, which is bringing notes. कशें करप साहेब? आमी इंजिनियर जे आसा हांकां करून ते आमी करपाक जाय सो वी हॅव रिक्वेस्टेड वी वील रिएक्झामीन म्हणजे ते रिएक्झाम करतले जे पयलीं जे एप्लाय केले तांकां सो ते टोटल अशें आमी विजिलन्सान बरयल्या विजिलन्सान आमकां परमिशन दिलां एंड वी वील हॅव अ रिएक्झाम ऑन द एंटायर पीपल हू हॅड एप्लायड इन दॅट टायम whether it is a scam or what that when the vigilance department gives I will lay it on the table of the house. स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर ताणें अशें म्हणलें की गरज आहा आनी ताजे खातीर आमी एग्जाम करूंक सोदता म्हजो आनी एक प्रश्न सादे कोंकणीन जें गेले खेपे जालें तें हे खेपे जावचें ना कित्या वयल्यान तूं ती एग्जाम तूंच कसो करतलो आनी तेन्ना जर पयशे घेतिल्ले हे खेपे घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान तेच मनशा कडेन वाडोवन घेवचे ना म्हण कित्या वयल्यान हांव मागता म्हजो डिमांड आसा म्हजो डिमांड आसा GPSCक दी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक दी हेच पोस्ट परतो प्रोसेस स्टार्ट करपाक कित्याक तयार ना कित्याक तेच मनशा कडेन परती पावणी करून तुमी विकूंक सोदता हय म्हजें एलिगेशन स्पीकर सर तो कितें सांगता पळय आमचो ऑनरेबल कलीग प्रश्न आसा दोन हायकोर्टानूय ती तीग जाणांनी चौग जाणांनी पटिशन घातली आनी हायकोर्टान भितर आमी जे गोश्टी निर्णय घेतला तो हायकोर्टान दिला आनी तितू भितर आमी सांगला की हे भुरग्याचे फ्युचर पेड्यार जावपाक जायना आनी त्या भुरग्यांक जे कोणाक 70, 80, 90 मार्क्स पडल्या ताका परतून रिएक्झाम करतले आनी दोन गोश्टी केल्या जे कोणें एग्जाम कंडक्ट केल्ली पयलीं तेंचे कडेन आमी दिवचे ना PWD एग्जाम कंडक्ट करना ताका खबर ना म्हाका काबार करता बरें PWD एग्जाम कंडक्ट करना आमी आमचेच डिपार्टमेंटात एजन्सी आसा हू कॅन कंडक्ट एग्जाम तितले दोग जाणांचे ते इशू आसा सो वी वील नॉट गिव्ह दोज टू पीपल इट वील बी अदर 4 विच आर देर वी वील हॅव अ फेअर अँड फ्री एक्झामिनेशन अँड बेस्ड ऑन अ मेरिट दे वील बी टेकन मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्नाय शंकर बामणकर सांग मरे सीएमान आन्सर दिवचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्ना GPSC कित्याक दिना स्पीकर सर मिनिस्टरान ताका एक्सप्लेन केला ऑलरेडी कमिशन कित्याक केला हायकोर्टाक त्यांनी सांगला ऑलरेडी सर हायकोर्टाक कोर्ट मारले आनी हायकोर्टाक सांगला स्क्रॅप करतले म्हणून कोर्टान सांगलेले कर No, Speaker sir. युरी बाब बसून घे जे आमदारान हे प्रश्न जो मांडला युरी बाब तुका टाइम दिता येस शंकर बामणकर युरी बाब बसून घे शंकर बामणकर लोकच झालं स्पीकर सर हाऊस कमिटी अपॉइंट सर स्पीकर सर हे सगळे हाजेर हाऊस कमिटी अपॉइंट सर आता सर लेट द हाऊस कम टू नो या हाऊसान मंत्री नवा आहा मुखेलमंत्री तोच आहा हाऊस कमिटी अपॉइंट विजय बाब बसून घे प्रश्न विजय विषय घेता
स्पीकर सर एक हाऊस कमिटी जाईल सर दिस इज अ मेजर सर हाऊस कमिटी जाय scam. स्कॅम स्पीकर साहेब एक हाऊस कोटीचे स्कॅम स्पीकर सर दिस इज अ मेजर स्कॅम and you are playing with सगळे the उलोवन innocent जातोडी lives. घालपाची सवय Sir, झाली आसा. Second कोटीचे स्कॅम स्पीकर साहेब उलोवन जातोडी बसून घ्या अरे पुष्पाजी अरे, हाऊस हाऊस कमिटी कमिटी मागता आम्ही बसून घ्या. रुलिंग द्या बसून घ्या स्पीकर सर तू बस बस स्पीकर सर बसपावर हा Yes. बोसान चढ आले स्पीकर सर यू Speaker, sir. बसून घ्या, बसून घ्या. ना ना स्पीकर सर स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 अल्टन डिकोस्टा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर पोस्टपोन क्वेश्चन स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर Postpone question. Postpone question number 2. सर पहिले उलयतलो स्पीकर सर एक हाऊस कमिटी काय डिस्कशन झालं पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2 अल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर विचारता? उलोवपाक दी पहिली विचारता स्पीकर सर हॅलो काय हाऊस कमिटी जाई येस येस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2 स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक Elton दी स्पीकर D'Costa. सर माझो चान्स आसा म्हजोच्या ना हाऊस उलोवपाक कमिटी सांगता जावपा जाय सर हेजेर एक हाऊस Postpone. कमिटी स्पीकर सर हाऊस पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2 अल्टन डिकोस्टा आवाज येना काय आवाज येना सर रुलिंग द्या तुम्ही आम्ही मागतात हाऊस कमिटी करे सर आम्ही हाऊस कमिटी मागतात हेजेर तुम्ही स्पीकर सर एका टाइम वेस्ट करपाचो आसा स्पीकर सर आमकां हाऊस कमिटी कर आणि कबर कर स्पीकर सर मुख्यमंत्री उलयात राव एक मिनिट बसून घ्या मुख्यमंत्री सांगा तुम्ही किती सांगतात हाऊस कमिटी दी हाऊस कमिटी कमिटी दी विजयबा बसून घ्या मुख्यमंत्री तुम्ही सांगतात कामकाज चालू दवरात तांकां टाइम वेस्ट करपाचो आसा आणि काय टाइम वेस्ट दी हाऊस कमिटी 70 कोटी घाल्या 70 कोटी 70 कोटी घाल्या बाबूश सांगता बाबूश पोस्टपोन क्वेश्चन 70 कोटी घाल्या म्हणता तुम्ही पोस्टपोन क्वेश्चन नंबर 2